बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो परत्यान ह्या सकाळच्या फुडें आमी हांगासर जमल्या धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक आराधन करूंक तांचो आदार मागून घेवंक तांची कृपा आपणावंक आनी ताची बेसांवां घेवन ताणें दिल्लें मिसांव संतोशान आनी अर्थबरीत रितीन जारी करूंक परचेस आयतारा मोगाचनो आमी पेंतेकोस्ताचे फेस्त आचरण केलें. जेदुआ पवित्र आत्मो जेजूच्या आपोस्तलांचेर देवलो तेदुआ ते धैर्यान भरले आनी एका कुडांत बंद करून रावुरले ते धैर्यान भायर गेले आनी जेजूची बरी खबर म्हणजे देव आमचो मोग करता, तो आमची सोडवण करता, तो आमकां बाचावी हाडटा, तो आमकां बोगसाने दिता आनी नवें जिवीत दिता ही बरी खबर सगळ्यांनी तांणी परगट केली. तसो पवित्र आत्मो आमचेर आज देवून येवं दी आनी जें कितें मिसांव देवान आमकां सर्वांक दिलां तें संतोशान जारी करूंक तसो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या भगवंत घंटे वेळार आमी विशेश तरान मागया, देवाचो आदार आमी मागया आनी गावया गायन देवा बापाक आराधन करया. आमच्या गायन बुकांत A4 पेज नंबर 21. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमया नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमयाक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. ते देवा करसून वाखनया, ते देवा करसून वाखनया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा मोग करया, त्रिएक देवा मोग करया. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोमया होगलाप तुका. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोमया होगलाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
तुम्ही आमच्या जीवनात तू आईच्या दिवसात तू प्रवेश कर, आमच्या काळजात तू राह, आमच्या वैयक्तिक जीवनात आमच्या कुटुंबात आणि सगळ्या मनुष्या कुळातही तुझे रास तू जाऊन असं आमचं सोडवणार, तू जाऊन असं आमचं रचणार, पोचणार आणि सांभाळणार आमच्या सगळ्यासाठी तू पावताय सौम्या. या घडी आम्ही आमचे सगळे जीवन तुझ्या पायांतळ समर्पण देता. तुझ्या बेसावाने तू आमकां बरं नवे जिवीत तू आमकां फावो कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो इजाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 49 वर्स 8 तावन आमी अशें वाचता. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाट पडुल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कायद्यांक हांव म्हणटलों भायर सरा, कैद्यांक हांव म्हणटलों भायर सरा. काळोखांत आसलेल्यांक दिश्ट मेळटली. वाटे देगेर तांकां सोरो मेळटलो आनी रिते दोंगर सरोवाचे मैदान जातले. तांकां केदेंच भूक वा थाण लागची ना. दगीचे वारे वा वत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरेशीं तांकां पावयतलो. वय मोगाचनो, जेदवां जुदेव लोक इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसली तेदवां देव इजाया प्रवादी मुखांत्र ही सोडवणेची उतरां तांकां सांगता आनी तांकां धैर्य दिता, घटाय दिता. दया दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दिली, हांवें तुका जाप दिली. वय मोगाचनो, आमी देवाची दया ताचे बोगसाणें तसो आदार मागून आसां. जावंक पुरो आमी कश्टांत आसां, जावंक पुरो विविध पिडेक आमी वळख जाल्या, देवाचो आदार आमकां जाय, ताची कृपा आमकां जाय, ताचें बोगसाणें आमकां जाय, ताची दया माया आमकां जाय, ताची सोडवण आमकां जाय, सुटका आमकां जाय. इस्रायल परजेक सुटका दिता म्हणलो देव बंदडेतावन भायर हाडुल्लो देव, गुलामपणांतावन सुटका दिल्लो देव आज तुका आनी म्हाका हिंस उतरां उलोवन आमकां धैर्य दिता, घटाय दिता. तो म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाट पडुल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला. तुका तुज्या नांवान हांवें आपयला, कित्याक हांव तुजो मोग करतां. तुजे संगी हांव सदांच आसां. तूं म्हाका सांडून गेल्यारी, बेंबिरांतेन तूं जियेवन आसल्यारी हांव तुका केदींकच सांडिचो ना म्हणटा सोमी. ताका आराधना आमी करया, ताच्या पांयां तळा सरपडोन ताचो आदार आमी मागया. ताचे विणे आमी कितेंच करूंक शकना आमकां कळीत आसा. आमच्या सक्तेन आमी कितेंच
करूंक शकना पूण देवाच्या आदारान ताच्या कृपेन आमी सर संगती जोडूंक शकता. तर त्या धन्य देवाक आमी आराधन करून गावया. आनीक गायन आमच्या गायन बुकांत देवा बापाक महिमा B20 पेज नंबर 45. आनी हें गायन गायता आसतना देवान आमच्या जिवनांत वतुरल्या सर बेसांवा पासत ताका आमी अर्गां दिवया, ताका महिमा आमी दिवया. सर संगती तो नव्यान रचीत करता, आमची पिडा शिडा तो गूण करता. जावंक पुरो आमी एकसुरपणांत आसांव, पिडा शिडा आमकां दोसता, निराश जाल्याव, फाटल्या पातकांची सांकळ आमकां दोसता, सोडून ना म्हणून आमकां बगता असल्या वेळार देव आमकां धैर्य दिता, घटाय दिता, भावार्थ तो आमकां दिता. ताच्या मोगांत रावंक तो आमकां आदार दिवन दी, ताच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां कृपा दिवन दी. सुकोवन गेल्ल्या आमकां ताच्या हिंडाक तो फाटीं हाडून दी म्हणून मागून हें गायन आमी गावया. देवा बापाक महिमा, जेजू क्रिस्ताक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. आमचें वैयक्तीक जिवन, आमचें सगळें कुटुंब, आमचीं भुरगीं बाळां, युवजन, प्रायवंतां सर्वांक आमी देवाच्या पांयां तळा समर्पण करून ताचो आदार आमी मागया. आनी ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत, ताच्या आशिर्वादां पासत, ताच्या उदारपणा पासत आमी ताका आराधन करया, ताची महिमा आमी गावया. देव बाप करसिया अर्गता कपाटोया, देव बाप करसिया अर्गता कपाटोया. होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया, होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया. हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया. जेजूक नावळ्या कीर्तिताची गाजोया, सौम्य जेजूक नावळ्या कीर्तिताची गाजोया. महिमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या, महिमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या. हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया. पवित्र आत्म्याक आमी उल्हासया, ताचो आदार आमी मागया. गेल्यो त्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण केलें. भियेल्ले जेजूचे शिश्य एका कुडांत एकठांय जाल्ले, बेंबिरांतींत आशिल्ले ते पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं ते धैर्यान भरले. सर तराची नालिसाई, एकसुरपण सगळें सांडून, खावजेनी सांडून सगळ्या जुदेयांत ते गेले आनी देवाची बरी खबर ते परगट करूंक लागले. आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें जाय, ताची कृपा आमकां जाय. ताणें दिवची देणी आनी बेसांवां आमकां जाय. आमच्या काळजांत ताका आमी स्वागत करया. तो आमकां धैर्यान भरता, दोदोसकाय तो आमकां दिता.
जिवनांत तृप्ती तो आमकां दिता, नवें जिवीत तो आमकां दिता. भियोन गेल्ल्या सर्वांक तो धैर्यान भरता आनी आपणाक दिल्लें मिसांव जारी करूंक तो कुमोग करता. पवित्रज्ञ उल्लस्य सांगतामि वंदिया, पवित्रज्ञ उल्लस्य सांगतामि वंदिया. वैभवताच परगट्या कुरपताची मागुया, वैभवताच परगट्या कुरपताची मागुया. हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. सर आमी सांगता मेळून गावया, संतोषान आमी गावया, हांसून नासून ताळयो पेटून आमी गावया. ताची माधुर गायनां आमी गावया, कित्याक तो जावन आसा बरो. सर संगती तो नव्यान रुपीत करता. जें कितें शेळून गेलां तें तो नव्यान रुपीत करता. सांगतामि मेळुया संतोषान गाऊया, सांगतामि मेळुया संतोषान गाऊया. हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया, हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया. हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया, हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो जुआंवचो वांजेल 16वो अध्याय. हांगासर आमी अशें वाचता, म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजूचे नांवे जें कितें आमी बापा लागीं मागता तें सगळें देव आमकां फावो करता. आजून पर्यंत म्हजे नांवे तुमी मागल्लें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो, दोडतो जातलो म्हणटा सोमी. वय मोगाचनो सबारपोटी आमी आमच्या स्वार्थान मागता, पूण जेजू म्हणटा जेजूच्या नांवी आमी मागा जायी. आनी जेजू आमकां कितें शिकयता? जेजू आमकां म्हणटा मागा आनी तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें, सोदा तुमी आशिल्लें सगळें तुमकां मेळटलें, पूण म्हजें तावन तुमी शिका म्हणटा जेजू. जेजू म्हणटा आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागल्लें ना, तुमी तुमच्याच पुस्तकी मागलां. हांव जावन आसा खालतो आनी बळो. तुमी मागतना खालते आनी बळे जावन मागा जायी. तुमचें सगळें जिवन देवान दिल्लें एक वर्तें देणें म्हणलें स्विकार करून ताच्या पांया तळा सरपडोन तुमी मागा जायी. खालतेपणान, बळेपणान, सादेपणान, विधेयपणान आमी मागा जायी. ते दाडा आमी मागिल्लें सगळें देव आमकां दिता. कित्याक तो जावन आसा मोगाळ बापूय आमचो. ताणें आमकां ताची भुरगीं जावन विंचून काडल्यान.
जर तर पृथ्वेच्या सर सृश्टेक तो रस्ता आणि पोसता, आकाशांतल्या सुकण्याक तो सांबाळता, खाण जेवण दिवन तो पोसता, तर ताची मोगाची जावन आसचें आमकां कितल्या जतनायेन तो राखचो ना? खंडीत जावन तो आमकां राखता, सांबाळता, धैर्य दिता, घटाय दिता. आमी आशेल्ले मागिल्लें सगळें तो आमकां फावो करता. वय मोगाच्यानो तस्सो सोमी उगडापण ग्रंथांत अध्याय 21 हांगासर म्हणटा, जेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपैस जाली, दर्याचो नाश जालो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. वय मोगाच्यानो जेजू देव एक नवें जेरुजलेम रचता, एक नवें मनशाकूळ रचता. तुका आनी म्हाका तो नव्यान रुपीत करता. आदलें सगळें पातकी सैम आमचें सगळें तो विसारता, बक्षिता मात्र न्ही, आमकां नव्यान तो रुपीत करता. आमकां हर एकल्याकी नवें जिवीत जाय, ददोसकाय जाय. तर मोगाच्यानो सोम्या देवाच्या समोर आमी दिंबेर पडया, तसो आदार आमी मागया. सगळें तो आमकां नव्यान रुपीत करता. आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें चिंताप, आमचे स्वभाव, आमचे मनोभाव तो सगळे नव्यान रुपीत करता. जेजूच्या नांवान आमी मागा जाय, खालते बोळे विधेय जावन आमी मागा जाय. स्वार्थान आमी केदींच मागचें न्हय. त्या धन्य देवाक आमी निरंतरी अर्गां दिवंक फावो, कित्याक तो सगळे नव्यान रुपीत करता. पवित्रत्म जेदवा आमचेर देवून येता, जेदवा आमकां पवित्रत्म्याचो अभिशेक लाभता, ते दाळा सर पोरण्यो संगती आमचे तावन नपैस जातात. आमचे बेंबिरांत खावजेनी, पिडा शिडा, एकसुरपण, निराशपण सगळें तो खाण उडयता आनी आमकां नवी रचना जावन तो आमकां रुपीत करता. तर मोगाच्यानो त्या धन्य देवाक आमी निरंतरी अर्गां दिता आसतना आमच्यो सर गरजो, आमची तेसांवां, आमची मागणी, आमच्या काळजाचे सर आटे विटे त्यास धन्य देवा मुखार आमी समर्पण करया. सगळे नव्यान रुपीत करचो देव, जें कितें आमी आशेता तें सगळें दिवंक तो आयतो आसा. जेजू सोमी सर्गींत हांव देवून आयिल्लो बापाचो एकलोसो पूत आमकां नवें जिवीत दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. खुर्सार आपणाकच त्याग करून ताणें आमकां नवें जिवीत हाडलां. त्या सोम्याक आमी आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, सगळ्या मनशाक कुळागतय ताका आमी स्वागत करया. आमचे संगी तो सदांच रावता, आमकां तो नव्यान रुपीत करता. जशें ताच्या शिसांक सदें बळे ते जावन आशिल्ले, हळ्ळेचे व्यक्ती ते जावन आशिल्ले, तांकां तांणी धैर्यादीक सुवार्थेकार केलें, तशेंच तोय आमकां धैर्यान भरता आनी नव्या जिवितान तो आमकां भरता. आमची नदर भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी दवरया आनी गावया गायान, जेजू ये म्हज्या काळजांत, ये म्हज्या आत्म्यांत, ये म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत, ये आमच्या कुटुंबांत, ये सगळ्या मनशा कुळांतय
आनी आमकां नव्यान रुपीत कर. आमची काळजां मना नव्यान रुपीत कर. आमचे थंय आसची ती कावजेनी बेंबिरांत खाण उडोवन धैर्यान तूं आमकां बर म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. आनी आमची सर तेसावां गरजो सगल्यो ताच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या जिवितांत. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंय जियेता. सोम्या आमची काळजां तूं नव्यान रुपीत कर. आमची मनां आमचे चिंताप सगळें तूं नवें कर. आमचे थंय आसचें तें बेंबिरांत खावजेनी फाटल्या पातकांचो उगडास आमचे तावन तूं नपयस कर. सगळी सृश्टी नव्यान रुपीत करचो देव तूं जावन आसाय. आयच्या संवसारांत मनशाक कळू जायत्या समस्यांक वळख जाला. पिडा शिडा सोडूनच आसा. सबार जाणांची आर्थीक परिस्थिती बिगाडल्या. सबार जाणांक बरें काम ना. मानसीक बेजाराई जायत्यांक दोसता. कॅन्सराची पिडा, काळजाची पिडा, किडनीची पिडा अशें सबार समस्यांक लोक वळख जाला आसतना सोम्या आमकां तूं नव्यान रुपीत कर. आमची काळजां मनां नवीं कर. धैर्य तूं आमकां दी, घटाय तूं आमकां दी. तुजो आदार आमकां जाय सोम्या. जेजू ये म्हज्या चिंतांत, जेजू ये म्हज्या शब्दांत, जेजू ये म्हज्या करणेंत, जेजू ये म्हज्या जिणयेंत. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंय जियेता. मोगाच्या नो सबार जाणांनी हांगासर तांची मागणी धाडून दिल्यान सबार जाणांक देवाच्या कृपेची आदाराची गरज आसा. सबार जाणांनी तांची तेसावां हांगासर धाडून दिल्यान ती सगळीं आमी त्याच जेजू समोर आतां समर्पण करया. जल्म दिवस आचरण करता स्टीवन डिसोजा शिकागो तावन, आन्सेल डिसोजा तिरुपूर तावन, विल्फ्रेड कॉर्डेल तावन आनी 14th जल्म दिवस आचरण करता एरन जॉयल फर्नांडीस. सांगत आसा आमच्या कुटुंबांत आज जल्म दिवस आचरण करच्या सर्वांचो आमी उगडास काडया. विऑन नोरोना तशेंच सबार जाणांनी तांची मागणी हांगासर धाडून दिल्यांत
तांकां बरें जीवन जाय, देवाची आशिर्वादां जाय. देव तांकां ताच्या दराळ बेसांवांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थनी सुम्या. वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करच्या सबारांनी तांची मागणी हांगासर धाडून दिल्यान 25th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता रिचर्ड जॅनेट डिसोजा कर्नल तावनो. 25th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता वॅलेरियन आनी फ्रीडा डिसोजा पेर्नल तावनो. 34th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता लॉलिटा आनी डेनिस मॉरस कार्कल तावनो. देवांच्या खाजारी जिवनांत ताची बेसांवां वतूं संतोष दादोसकाय तांकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थनी सुम्या. सबार जाणांनी देवान आपल्या जिवनांत वतुरल्या बेसांवां पासत अर्गामीस भेटयलां. थँक्स गिवींग मास ऑफर करता जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली तावनो. हेनरी मार्शल डिसोजा नित्यादर नगर तावनो. संगतस सबार जाणांनी विशेष त्या सामा पासत हांगासर मिसाची बलिदानां भेटयल्यांत. कुटुंबाच्या सर त्या सामा पासत मिसाचें बलिदान भेटयता आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावनो. आनी एका विशेष त्या सामा पासत मिसाचें बलिदान भेटयता सीमा कुवेल्लो. हांचे संगी सबार उरल्या जाणांनी तांचे विशेष ते सामा आमकां धाडून दिल्यांत. तांचोय उगडास काडून देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर सदां आसो म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थनी सुम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या सांद्यांचो उगडास काडून सबार जाणांनी हांगासर मिसाची बलिदानां भेटयल्यांत. सोल ऑफ रिटा डिसोजा खाटी पडला. सोल ऑफ सिल्वेस्टर पिरेरा देर्ला कट्टे. सोल ऑफ लॉरेन्स डिसोजा बेंगलोर तावनो. सोल ऑफ लॉरेन्स आनी पौलिन डिसोजा पेर्मुदे तावनो. सोल ऑफ थॉमस पियाद मस्करेनस मालाड तावनो. जॉन वॉल्टर टेलिस ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी दुबई तावनो. 5th डेथ एनिवर्सरी लीना सल्डाना उडुपी तावनो. 3rd डेथ एनिवर्सरी फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा तावनो. हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाचें न्हू आतां आमी दिंबेर पडया. आमची सर वैयक्तीक तेसावां देवा समोर दवरून त्रिएक देवाचें आशिर्वाद घेवच्याक आमकां सामी आयती करया. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी धाक, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वेस परधनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या आईचे प्रवेश गीत अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या दाळ मोगाचेर हांव पातयेवन आसां.
तुज्या आदारान म्हाका सुटका मेळ्ळी देखून आनंद बरीच जाला म्हजें काळीज. सर्वेस्परान म्हाका बरेंपण दाखयलें, ह्या खातीर हांव तुका तुजें गायन गायतां. वय मोगाशनो, देवान जायतीं बेसांवां आमचेर वतल्यान. जिवन म्हणलें देणें ताणें आमकां दिलां आनी ह्या देण्या संगी सर्गींची देणी बोक्सांनी आनी सगळीं देणी ताणें आमकां फावो केल्यान. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक अर्गां बलिदान. हांगासर देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गां दिवंक आमकां एक विशेश अवकाश. तर मोगाचें आमचे दोळे आमी धांकया. देवान आमच्या जिवनांत, वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत ताका आमी अर्गां दिवया. मात्र न्हय, तसो आदार आमी मागया. जें कितें मिसांव ताणें आमच्या हातीन दिलां तें धैर्यान करूंक तसो आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुकी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापा लागचें बोक्सांनी आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग गुणयाळून तुजी खुशी आमी जना जावंक पावो. हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जाय आनी विळाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी साणसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुजायल्यान. पळया, तुमची शेतां लुवलेल्या वावरेड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजीच्या दनयेच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालयांची येयल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यान. निरापराध्या गुन्यांवकार कर्ण तुमी तांकां जिवेशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावोंक नात. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं भागी. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं भागी.
फटकीरो विश्वास दवरल्यांची आनी आपल्या आस्त बदकार होंदून आसलेल्यांची गत हिस्स. शेडयां बरी हिंड हिंड जावन पाताळाक ती पावतली. मरणस तांकां गवळ्या बरी आंबून व्हरतले. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात थीं बागी. सकाळीं भितर तांचो बायलो आडंबर सरतलो आनी फोंड जातलो तांचो शाश्वत निवास. पूण नितीवंत मनशाक जैत मेळटलें. देव म्हजो जीव गुंडायंतलो वाटयतलो आनी म्हाका आपल्या गोपान घेतलो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात थीं भागी. पेल्याची ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सडपड नाका. तो मेलो तेदना तो कांयच घेवन वचना. तांणी जोडलेली कीर्त ताचे सवे फोंडान देंवची ना. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं भागी. आपली जिणी आपणे स्वार्थाक केली आनी आपणें बरें केलें म्हूण लोक म्हाका पुगरतलो अशें तो चिंतालो. तरी पुर्वजांच्या जम्यान तो मेळटलो आनी ताचे बराबर काळोखान जिवान सारतलो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात थीं बागी. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे उतार तुमी मानून घेया. मनशाचे उतार कशें न्हय. बगार देवाचे उतार कशें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. तुमी क्रिस्ताचे पाटलाव म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कॉप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमानतेल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक खाराण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. दोन हात हांसून यमकोंडाच्या पालवनांत सल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. दोन पांय आसून यमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. दोन दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठच आळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी तेदवां तुमी एकामेकां समाधानान जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दे म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. आयज वांजेल आमी आयकत आसतना आमकां भोगता जेजू कठीण उतरांनी ताची शिकवण दिता म्हूण आमकां भोगता. जर तर तुजो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार जेजू म्हणटा तुजो हातच कातर उडय. जर तर तुजो पांय तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तुजो पांयच कातर उडय. जर तर तुजो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तुजो दोळो तूं कोंकून काडून उडय. हें आयकत आसतना आमकां इल्लें बेंबिरान दिसोंक पुरो. पूण मोगाच्या न्हू जेजू आमकां केवल एक सत्राय दिता.
आमी ह्या जिवनांत जियेत आसतना साबारपोटी आमी आमच्या स्वार्थाक बली जावन म्हजें म्हाकाच जाय असल्या मनोभावान आमी जियेता. हेरां विशयांत आमी केदींच चिंतूंक वचना. सबारपटी आमचो स्वार्थ इतलो गूंड जाता की संवसारच ना, हांव एकलोच जियेता ह्या संवसारांत आनी कितले आसल्यारय म्हाका पावना असल्या मनोभावान आमी जियेता. आनी त्या पासत जेजू आज तुका आनी म्हाका 17 उतरांनी जागोवन दिता. जेजू जल्मल्ल्या सुरवेतावन खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो बळो जावन जियेलो, देवाक विधेय जावन जियेलो. आपणाचें म्हणलें कितेंच ताणें आस्त बदीक जोडूं ना. हेरां पासत तो जियेलो. पेल्याची सेवा करच्या पासत, पेल्याक बरेपण करच्या पासत, पेल्याक पिडे शिडेंतले गूण करच्या पासत एक पयणारी जावन तो जियेलो. आनी जेजू तुका आनी म्हाका आज उलो दिवन म्हणटा आमी ताचे बरी जिये जय. स्वार्थान आमी जिये नजो, हेरांक अन्याय करन, तांचें शोशण करन केदींच आमी जिये नजो बगार. हेरां पासत आमी जिये जय, पेल्या पासत आमी जिये जय. सबारपटी आमकां बगता कितलें दास्तान केल्यारय आमकां पावना. हे मनशाचें सैम जावन आसा. कितलें दास्तान केल्यारय पावना, कितली आस्त बदीक दास्तान केल्यारय पावना. असल्या मनोभावान आमी जियेता. पूण आमकां कळीत आसा मरता आसतना आमी कितेंच वरिना. आमी केवळ वरचें जें कितें बरेंपण आमी केलां तें मात्र घेवन आमी वेता. तर मोगाचें न्हू, जेजू म्हणटा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली बागी. देवच जावन आसा तांचें दायज, देव जावन आसा आमचें दायज, सर्गराज जावन आसा आमचो शेवट. तर मोगाचें न्हू, आज आमी मागया. आयच्या पयल्या वचपांतय जाकोब सांगता तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सांसेन खांतयल्या, तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. वय मोगाचें न्हू, संवसारी संगती सर नास जावन वेतेल्यो. आमी आमचो आत्म मात्र घेवन वसोंक आसा. तर आज आमी तेच जेजू लागीं मागया. जेजूच्या वाटेन जियोंक, सतानितीच्या वाटेन जियोंक, प्रामाणीकपणान जियोंक, नितीवंतपणान जियोंक. तसो जेजू तुका आनी म्हाका आदार दिवन दी. आनी जें कितें संवसाराचें आसा तें इल्लें इल्लें सांडून सर्गराजाक लागीं जावन जियोंक तसो देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सौम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसचें. सर मागण्या सोवें ते सामा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आजांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पयसुराच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सरकडी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीन सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसता ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे या सखी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो सबरूस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कुंवार मेरी देवाची माये संगाती भगवान जोसे दिसपती भगवान दंत आनी सोर काणी तुका मानवल्यान विशेष कर. आमचो गडनाड सार्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आनी एसवडीचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां अनवारांतलीं पिडेशिडेंतलीं आनी एकसरपणांतलीं आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान जेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळमानी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करते रे आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करते रे आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करते रे आमकां शांती दी. भवनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हाका पावना काळजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू करसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसावणी बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू भाव उरता. आयलाय आतां म्हजे थंया उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवी तूं जीवनपण. तुजे थंय सोम्या हांव संपून. तूं म्हजें सर्वस तूं म्हजें सर. कर म्हजें काळीज तुजें घर.